मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 11 वोड 27 ते 33. ते परतून जेरुसाल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत बसताना मुखेल याजक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे चडशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार आसा तुका? वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचे कडेन एक विचारतां, म्हाका जबाब दियात. आनी तेन्ना कसल्या अधिकारान हांव अशें करतां तें तुमकां सांगीन. जुआवाचें स्नान खंय तावन आयलें? स्वर्गार तावन की मनशां तावन? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गार तावन अशें आमी म्हणलें जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक ताचेर बाबाद दवरलो ना? पूण मनशां तावन अशें आमच्यान म्हणूंक जाता? ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुआव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून तांणी म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारांत हांव ह्यो वस्तू करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.